करा, मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा, चालू करा, चालू करा, चालू करा, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा, चालू करा, चालू करा। मनोज, कितें म्हणटा तूं आतां हांगासर येयला, कशें पळयता हें सगळें चित्र? आमी पयरूय गेल्ले जेन्ना ते पयलेच दीस बसलेले दारबांदोडा तेन्ना, आनी तांकां आतां 4 दीस जाले, आतां परते तांकां हांगा येवचें पडलें। जशें आमकां कळ्ळां की हांगा तांकां मेळपाक थंय 4 दीस जेन्ना बसलेले तेन्ना मेळपाक तेंच्या कडेन कोण येवंक ना तांकां अजून मेरेन, ताका लागून तांकां इतले पयस पणजे येवचें पडलें आपलें घरदार सांडून। जो सरकार स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, जो सरकार आत्मनिर्भर भारताचे गजाली करता, जो सरकार अंत्योदय तत्वाचे गजाली करता, तोच सरकार ह्या शेतकाऱ्यांक आनी आमच्या गोंयकारांक आयज आंदोलन करपाक सांग्या वयल्यान दारबांदोडाच्यान आयज पणजे आपयता, पणजे येवपाक लायता। ही मजबुरी ह्या सरकारान जी केल्ली आसा पळय, हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो सरकार आतां शेतकाऱ्यांचो उरलेलो ना, नाजाल्यार गोंयकारांचो उरलेलो ना। हो सरकार फक्त मेगा प्रोजेक्ट कोण दिल्लीच्यान येतले, 1000 लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी घेतले आनी तांकां खंय तरी जमनी दिवपाक हो सरकार जितले सेटअप जो करपाक जाय पळय तो सेटअप सरकार करीत आसा। आतां ह्या लोकांचे जे आमचे गोंयकार आसात, जे शेतकार आसा, तेंचे जमनीचो जो विशय आसा म्हणजे शुगर कॅनाचो विशय आसा, तो असो विशय आसा की आयज सांग्यार IIT येता आनी IIT कारणान लँडाक थंयसर भरपूर मागणी येतली, जाग्याक मागणी येता। ऑलरेडी पेपराचेर आनी डिफरंट फेसबुकाचेर जर आमी पळोवपाक गेले WhatsApp ग्रुपांनी जाल्यार सांग्या वयल्या जमनीक लँड अवेलेबल ना जाल्यार लँड जाय म्हणून मागणी येत आसा। सो हें अशें आसा की खंय ना खंय तरी शुगर कॅन प्रोडक्शन आहा तें बंद करपाचें, सिस्टमॅटीक बंद करपाचें, सो दॅट ते लोक जे आसा शेतकार ते वाजेतले, फायट करून करून वाजेतले, आंदोलन सोडटले, म्हणजे निराश जातले, तांकां निराश करपाचें लास्ट स्टेजी मेरेन। आनी तो जागो आसा तो पडींग दवरपाचो, आनी पडींग जाल्या उपरांत कितें जाता, खंयचीय फॅमिली ना जाल्यार खंयचो शेतकार आहा तो जागो पडींग आहा म्हणून तो जागो काडून विकतलो कोणाक तरी, आनी तो विकल्या उपरांत तो एग्रीकल्चर म्हणून घेतले आनी मागीर लँड कन्वर्जन जातलें, मागीर लँड कन्वर्जन जाल्या उपरांत त्याच जाग्याचेर मेगा कन्स्ट्रक्शन येतलें आनी ही सगळी कॉन्स्पिरसी आनी कांय ना। जुवारीचें जालां तशें म्हणटा? हय, जशें जुवारीचें जाल्लें पळय, जुवारीचे जमीन दिल्ली, इतली 500 एकराची जमीन दिल्ली थंय हें करपाक, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक, इंडस्ट्रीज येवपाक, पूण थंय आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे मेगा कन्स्ट्रक्शन, व्हडले व्हडले 1200 फ्लॅटांची बिल्डिंगां थंय येयल्ली आहा। आनी तेंच सांग्यार आतां करपाचें, कित्याक गोंयान दोनूच सद्या तालुका जे उरला, आतां पेडण्या उरलेलो, पेडण्या काबार गेलो, तरी थंयसरूय तेंचे IITच्या नांवान जाल्ले प्रयत्न पूण ते जावंक ना, पूण आतां वायल्ड फॉरेस्टाच्या नांवान थंयसर परते चालू आसा, वायल्ड इको टुरिजमाच्या नांवान। मागीर आतां उरले ते सांग्यार आनी काणकोण, आतां काणकोण फिल्म सिटीच्या नांवान तेंच्यांनी ऑलरेडी बॉम्ब घातलेलो आसा, आनी रिवोणा तर आतां IITच्या नांवान सांग्यार तर अख्खी पाड पडपाची आसा। लोकांक दिसात IIT बरी म्हणून, पण त्या IIT पासून आमकां कितें बेनिफीट मेळटलो? IIT बरी, पूण पॉलिटिशनांचो उद्देश आहा तो मारप। पळय, आतां जेन्ना IIT आमी म्हणटा, येदो व्हडलो एक 10 लाख स्क्वेअर मिटराचेर जेन्ना एक प्रोजेक्ट हाडटा, इट इज नॉट ओन्ली 10 लाख स्क्वेअर मिटर, कित्याक जर आमी IITचे जर कॅग रिपोर्ट जर वाचले, फाटले 2020चे जर कॅग रिपोर्ट वाचले जाल्यार क्लियर कट भितर आसा की IITचे ज्या जाग्याचेर 10 लाख स्क्वेअर मिटर आहा पळय तेन्ना त्या IITन बरयल्ले आसा ती गव्हर्मेंटाक की आमकां 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो पावना, आमकां मिनिमम 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाय, 500 एकर जागो जाय। जेन्ना 500 एकर सरकार तो मागता डिपार्टमेंट, कित्याक मागता की आमकां एक्सपांड करपाक मेळना, जाय तशें फॅसिलिटी दिवपाक मेळना, ती एक गजाल। आनी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅगान बरयला की ऑलमोस्ट 10,000 सीट्स आहा ते वेकंट आसा। 10,000 सीट, आतां जे IIT ऑलरेडी इंडियन आसा पळय तितून 10,000 सीट वेकंट आसा जाल्यार ही न्यू IIT येदेशें ल्हानशा गोंयान कित्याक? जर इतलेच गोंयकाराक जर लागीं पडपाक जाय जाल्यार महाराष्ट्रान येदो व्हडलो जागो आसा बॉर्डरीचेर, कर्नाटकान येदो व्हडलो बॉर्डरीचेर जागो आसा, त्या स्टेटीन व्हरपाचे, गोंयकार रोखडे बसीन पावपाचे, 2 व्हिलरान पावपाचे, 4 व्हिलरान पावपाचे, आनी थंय कशें IIT म्हणजे तुका कॅम्पस आसता, थंय रावपाक जाय, म्हणजे परते परते येयल्ले दीस तुका अप एंड डावन करपाची गरज नासता, त्याच कॅम्पसान वचून रावपाक जाय। जाल्यार हें सरकाराचें षडयंत्र जें आसा पळय, आख्खें गोंय एक मेट्रोपॉलिटन सिटी करपाचें जें षडयंत्र आसा, कॉन्स्पिरसी आहा, दिल्लीकारांक हाडून हांगा आख्खें गोंय विकपाचें आहा पळय, जशें पेडण्या आतां विकला, बार्देस तर काबार केला, तिसवाडी तर काबार केला, सालसेट ते वटेन काबार जायत आसा, सांग्यार आनी आतां काणकोणाचेर एटॅक हेंचो चालू आसा, आनी हे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय। तुजो एक थेट आरोप आसा की सांग्यार जी IIT येता त्या IIT खातीर जी मागीर डेव्हलपमेंट जातली, बाकी प्रोजेक्ट येतले, तेच्या खातीर ह्या सगळ्यांचो संजीवनीच्या जमनीचेर दोळो आसा। हय, म्हणजे कशें आसता, आमचो सरकार केन्नाय कितें करता तेन्ना बेश्टें कांय करिना। जशें आमच्या लोकांक जेन्ना कामाक वयताले तेन्ना
थोडे फ्रीबीज दिवन जशे लोकांक आडोवन दवरले, तांदूळ दिवन लोकांक दवरले, शेतां लोकांची पोडींग दवरली, नाजाल्यार खाजन लँडां बुडयली. हे करून कितें जालें, लोकांनी शेतां करपाची सोडली. एकूच आतां उरलो तो कोण आमचो चडशे पॅडी फील्ड काबार करून दवरले, खाजन लँड तेंच्यांनी काबार करून दवरले, थोडीच खाजनां चलता. तशें शुगर कॅन वाले कितें जाल्ले, शुगर कॅन फार्मर्स जे आसले पळय ऊसाचे, ते रोयताले, ऊस रोयताले, उत्पादन करताले, फॅक्टरीक दिताले आनी तेंचे चलताले आनी हे डेली रुटीन तेंचो सारको चलतालो. आतां तो खंय तरी ब्रेक करपाक जाय, कित्याक येद व्हडली IIT जर येता जाल्यार तेच्या भोवती जे डिस्ट्रक्शन जातलें, डेव्हलपमेंट म्हणा जे कॉन्क्रिटायझेशन जातलें, तेका लागून जमीन जाय. ती जमीन खंयच्यान मेळटली? फाल्यां थंय 5 स्टार हॉटेलां येतली आनी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस येतले, मेगा प्रोजेक्ट येतले, तेंकां एकोमोडेट करतले जाल्यार ह्या शेतकारांची जमीन तेंकां जाय. ती जमीन कशी करतले? शेतकाराचे जर पोट ते जमनीचेर आसा जाल्यार कोणूच ते जमीन विकचो ना. तर पयलीं पोड मारपाचें, पोड मारल्या उपरांत मागीर तो शेतकाराक इतलो निराश करपाचो, इतलो हतबल करपाचो की एक टायमार ते शेतकाराक दिसतालें की आपूण ही जमीन दवरून कितें करूं, मजबूर करपाचो, मजबूर करपाचो, जमीन विकपाची. आनी ती जमीन विकल्या उपरांत सगळे प्रोजेक्ट आनी कशें आसा, तुमी सगळे आख्खे गोंयभर लोक जाणा की पेडणे कशें मोपा एअरपोर्टाच्या टायमार 20 रुपया 30 रुपया स्क्वेअर मिटराचेर जमीन घेतली आनी तीच जमीन 40,000 50,000 स्क्वेअर मिटराचेर पावयल्ली आसा. सिमिलर सिच्युएशन सांग्यार येवपाचें आसा 100%. सो लोकांनी जागृत जावपाक जाय, लोकांनी हे विचार करपाक जाय. थँक्यू मनोज. सो तुमचो आरजेचो पाठिंबो तांकां कंटिन्यू आमी गेल्याय फावटी गेल्ले, हेच्याय पयलीं जेन्ना तांकां रस्त्याचेर आडयल्ले तेन्ना सुद्दां त्या आंदोलनाक सुद्दां आमी आसले आनी आतांय आसा आनी ह्याय फुडें तेंच्या वांगडा आसतले. थँक्यू. सो आतां आमी हांगासर पयलें, आमी उसकारां वांगडाय उलयले, हांगासर वेगवेगळे राजकीय लिडर सुद्दां येतात. ह्या सगळ्या एकंदर हेच्या वयल्यान निश्कर्श आमी काडीत जाल्यार शेतकार हो आतां निराश जाला आनी खंय तरी तांकां पणजे येवचें पडल्या. तेतून एक वेगळें एंगल जे कांय उलयतना उसकारांनी मांडलें की कॉर्पोरेट लॉबीचो दोळो हो ह्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमनीचेर आसा आनी म्हणून सरकार खंय तरी एक मोवाचें बोट दिवन बाकी शेतकारांक हळू हळू करून एलिमिनेट करपाच्या प्रयत्नान आसा आनी त्या दिशेन सरकाराचे प्रयत्न आसा असो आरोप तेंच्यांनी जालो. आरजीचो मनोज परब म्हणटा की जशें मोपा जालां, आयज डिस्ट्रक्शन जालां, तेच तरेन आयज सांग्यार IIT येता आनी हे IITक लागून सुद्दां ह्या सगळ्या जमनीचेर संजीवनीच्या हो दोळो आसा आनी जशी मोपा परिस्थिती जाल्या, जशें डिस्ट्रक्शन जालां तशें सांग्यार जातलें अशें सुद्दां असो आरोप जो आसा हो मनोज परब हांणी केला. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे वांगडा हांव विश्वनाथ तेली, पणजी. मान्य करा, मान्य करा, चालू करा, चालू करा, चालू करा, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना चालू करा.